भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशेपण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदीन तशी सता आनी सदा सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदीन तशी सता आनी सदा सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदीन तशी सता आनी सदा सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सत म्हणटा देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकवार मरियेतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन।
दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू मोळ्यान मागतना रगत गमेता. जेजू मोळ्यांत मागोंक वेतना दुखेस्त आनी कंतिश्ट जालो. म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता म्हणालो तो. आपणा मुखार आसचें कश्ट मरण पळोवन जेजू इतलो कश्टलो की ताचो घाम रक्ताचे थेंबे जालो. पूण बापाचे कुशेक कालसावन कुर्साचे वळवळे सोसून मनशांक बाचावी दिवंक जेजू धैर्यान मुखार सरलो, कित्याक सर्गींचो बाप ताका धैर्य दितलो. आपणाक संवसारी धाडलेल्या सर्गींच्या बापाची कुशी जारी करून ताणें आपणाक करूंक दिल्लें काम संपोवचें हेंच जेजूचें कानांनी जेवण जावन आसलें. जेजू आपल्या बापाचेर विश्वासलो आनी कुशी समजोवंक मागण्या मुखान पेसडलो. तरी ताच्या बापान ताचे वयली कश्टांची काळस निवारूंक ना. बागार कुर्साचे मोर्न सोसूंक सर्गींत हांव देवदूत धाडन धैर्य दिलें. अशें ताच्या कुर्सा मरणा वरवीं मनशा कुळाक सोडवण लाभता म्हूण जेजूक स्पश्ट केलें. आमच्या सोडवणेच्या कामान सोडवणदाराची माता जावन भोव दुखेस्त जाल्ले भोव भाग्यवंत अंकुआर मरये, जेजूचे कृपेन ह्या जिणेच्या संकश्टा मदें देवाची कुशी जारी करूंक तूं आमकां आदार दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी,
हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोबे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजूक खांब्याक बांदून जेरबंदांनी मारतात. परबेच्या संदर्भार बंदिवानां लोकांन मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बाराबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी बाराबासाक मागी जाय आनी जेजूक जिवेशी मारय जाय म्हूण लोकांक पुसलायले. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोंड जाय म्हूण तुमची खुशी अशें म्हणून तांचे लागीं विचारले वेळी बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. तांणी सोमेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक, कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनिकी व्हडल्या ताळ्यान उपराटो बोबो मारन म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें आनी कांयच चलना बदलाक गडबडच चडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही, तुमीच तें पळोवन घेया. सोबीत आसलेल्या तुज्या जेजूचे पूण आमच्या पातका वरवीं आतां विद्रूप जाल्लें तें मुखामळ पळोवन आकलास बगल्ले दुखेस्ती माये मोरये. जेजूची मिस्तीक कूड कशें जेजूच्या कुरपेन जियेतना आमच्या आत्म्यांक पातकांचे घाय जायनाशें ताळण्याचेर जैत व्हरूंक तूं आमकां शिकय माये. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन.
ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तात्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर सोम्यान जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकोट सांसेतात. तो व्हड शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयले आनी कांट्याचो एक मुकोट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामान कर्ण म्हणूंक लागले, नामान तुका सुदेवांच्या राया, आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर तिंपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी तांची केळकुळां करून जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्तूर काडले आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयले आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. जेजू सर्गा संवसाराचो राय, देव सैबान तो सस्नीक सर पदवेदार सर उजानार. ताच्या पाशांवा वेळार मनीस ताची केळकुळां करतात. पूण जेजू मौन रावता आनी गर्वा वरवीं सांपडलेल्या मनशा सैबाक ल्हानविकायेची देख दिता. सैतान ह्या संवसाराचो अधिपती जावंक आपल्या दलाल्या मुखार संवसारांतली पदवी आनी मान आपारसिता. मनशांकी पोकळ दौलतेक बली कर निमाणें तांकां तो निराशी करता. कित्याक मनशाच्या वैभवांच्यो वाटो तांकां पायतात पोंडाक मात्र. पूण जेजू बरी ल्हानवीक कलतें जावन जियेतल्यांक सर्गाराजान ताच्या सिंहासनाचेर तो बसयतलो. दुखीच्या बाल्यान आत्म्यान पपसारले भोव भाग्यवंत ओंकार मरये, जेजून आमकां जोडून दिल्ले चडवणे वरवीं कालत्या आनी बळ्या काळजाची जावंक तूं आमकां शिकय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोबे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू कालवार पर्वत पर्यंत कुरीस वावोन वेता. कुरीस लजेचो आनी अकमानाचो संकेत तरी जेजून कुशेन कुरीस घेतलो आनी तो कालवार दोंगराची वाट समकलो. कुर्साच्या वजना पंदा तो कश्टालो आनी धरणीक शेवटालो तरी तो कुरीस घेवन धैर्यान फुडें समकलो. कुर्सा वाटेर सिरेनाच्या सिमोन ताका आदार दिलो आनी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी ताका बुजयलें. पूण ताणें विंचून काडिल्ले ताचे शीस मात्र ताच्या कुर्सा वाटेर ताचे संगी नातल्ले ते तांचो जीव वांचोवंक पळोवन धांवले. आमच्या जिणयेच्या कुर्सा वाटेर जायते सिरेनाचे सिमांव आनी जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो आमकां आदार दितात. ती आमकां जेजूचो निस्वार्थपणी मोग आनी पाटलाव करूंक शिकयतात. पूण आमी उतरांनी मोग केल्या मात्र पावना. बगर कश्टांतल्या ताच्या भावा भयणींक आमी आदार दिवंक जाय आनी तांचे थंय जेजूचे मुखामळ पळोवंक जाय. केन्ना आमी कश्टांतल्या आमच्या भावा भयणींक आदार दिता तेन्ना आमी तांचे थंय जेजूचे मुखामळ देखता. तवळ आमी कश्टांतल्या आमच्या भावा भयणींक तांच्या जिणयेचो कुरीस व्हावोवंक सहाय दितल्या. तर आमच्या भावा भयणींचो जिणये कुरीस व्हावोवन जेजू थंय आमचो खरो मोग आमी दाखोवया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजमका येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये
माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्तात्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सर्गार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर, स्वामी जेजू कुर्सार उमकळून आपले माये मुखार प्राण करता. सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत जेजू कठीण वळवळून कुर्सार उमकाळ्ळो. कुर्सार उमकाळतेल्या जेजूक नियाळन साबार सांत उपगारून म्हणटात, म्हजो मोग कुर्साक खिळयला. वय जेजूचे कुर्साचे मरण आमचे सोडवून पासत जेजून केल्लें मोगाचें बलिदान. जेजून एकच फावटी केल्ल्या आपल्या कुडीच्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्याव. कित्याक जेजून आपल्या कुशेन मरण सोंसलें. ताच्या दुस्मनांनी ताचें मरण ताची सोलवण म्हूण लेखलें, पूण जेजूचे पाडतेन ताचें मरण ताची जीक. देखून तो संपादलें म्हणटा आनी आपलो आत्मो सर्गींच्या बापा अधीन करता. कुर्सार उमकाळसो जेजू ताच्या मिसावांचो शेवट आनी संपूर्णता परगडता. जिणेन तशें कुर्सार ताणें आमकां बापाचो मोग परगटलो आनी ताचे शिकवणेक तो विश्वासी रावलो. दुखेस्ती दुलोब मरिये, जेजू कुर्सार मरतना तुजी बोगणां कोण वर्णीत. जेजूच्या मरणा वेळी तूं उबी आसले बरी आमच्याय मरणाच्या काळी तूं विनाती कर, आनी सर्गींच्या बापाच्या हाती आमचे आत्मे वपसून दिवन प्राण करची कृपा आमकां लाभय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोबे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता. आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी पावसावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळत आमची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळत आमची कर. संते सेमत्रिंदादी एकाच देवा काकुळत आमची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारीचे अंकवारे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवनी तळी माये आम्हा पासत विनंती कर. कतनातले माये आम्हा पासत विनंती कर. आपूट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सोडवंदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. बोशनी अंकवारे आम्हा पासत विनंती कर. मनापात्र अंकवारे आम्हा पासत विनंती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकवारे आम्हा पासत विनंती कर. पदवेदार अंकवारे आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकवारे आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकवारे आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनंती कर. जाणवायच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत
पासोत विनाती कर आत्मिक फलंगाना आमा पासोत विनाती कर मान फावो जाल्ल्या फलंगाना आमा पासोत विनाती कर भक्तीच्या अपरिमित फलंगाना आमा पासोत विनाती कर गुप्त गुलोबा आमा पासोत विनाती कर दाविदाच्या बुरसा आमा पासोत विनाती कर दाडियाच्या बुरसा आमा पासोत विनाती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासोत विनाती कर सोल्याच्या आर्का आमा पासोत विनाती कर सर्गींच्या दरवट्या आमा पासोत विनाती कर पंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा पासोत विनाती कर पिडेस्तांचे भलायके आमा पासोत विनाती कर पातक्यांच्या आश्रया आमा पासोत विनाती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आमा पासोत विनाती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासोत विनाती कर बोडव्यांचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर पात्रियार्कांचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर प्रवादींचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर अपोस्तलांचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर मार्तिरांचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर औंकवारींचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर सैंबाच्या कथावीन गर्भी संभवले रान्ये आमा पासोत विनाती कर सर्गींग घेतले रान्ये आमा पासोत विनाती कर भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर कुटुंबाचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर समाधानाचे रान्ये आमा पासोत विनाती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगो समका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयेन आयकमका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकोळतामचे कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नाका पण समेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 वाक्य 30 आनी 1 तावन 30 आनी 7. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस सब्बात आनी दाबाजीक परबेचो दीस. सब्बाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराणा जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडिल्ल्यांचें पयलें एकल्याचें उपरांत दुसऱ्याचें पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीं आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमंचाक. ताची साक्ष करी आनी आपूण सच सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपल्यांचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेन बरोवन आसा. देवाचें उतार हें. आज जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त संभ्रमतांव. पवित्र पुस्तकांत काळीज म्हणलो शब्द हजारा प्रास चड पावटी आमकां वाचूंक मेळटा. हो शब्द आमच्या कुडींत आसच्या काळजाक उल्लेख केला तर सबार पावटी एका व्यक्तीचें सगळें व्यक्तित्व उल्लेख करता. पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा काळीज एका व्यक्तीचें केंद्र. थंयसर ताची बोगणां अत्रेग बरेंपण बिडार करतात.
जेजूचें काळीज देवाचो मोग आपल्या लोकांच्या साल्वासावा खातीर वापरचें पळोवंक मेळटा. जेजूचें काळीज पवित्र आनी देवाच्या काकुळतीचो संकेत. देवाची अपार काकुळत लोकांक वळची जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता. जेजू कणवळायेन बरलोलो, विधव स्त्रियेक देखताना, कोडकाराक देखताना, लोकांचो जमो पळयतना, कुरड्यांक देखताना ताचें काळीज उमाळून आयलें. हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हणली उतरां जेजूच्या करण्या मुखांत्र स्पश्ट केल्यान. आधुनीक संवसारांत जेजूच्या पाटलावदारांनी सोमेस्तांनी जेजूच्या बळ्या आनी खालत्या काळजाची वळख हेराक दिवंक आसा. जिवितांत निराशी जाल्ल्या हजारो लोकांक पिडेंत वळवळोन जिणी जडायाची म्हूण बगच्या भावा भयणींक आमी जेजूचें काळीज दिवया. जेजूच्या पवित्र काळजाक नोवेनाचें मागणें. ये सोम्या जेजू तुवें म्हळाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. पळय, तुज्या पांया लागीं हांव सरपडोन आसा. तुज्या पवित्र काळजांत हांव नायिल्ल्या आनी तुज्या नमस्कार फावो जाल्ल्या वंटांनी उचारल्या बासवण्याचेर जिव्या भावार्थान पातयेवन म्हाका जाय आसचो हो उपकार हांव तुजे लागीं मागोवंक आयलां. तुजे लागीं न्हय जाल्यार आनी कोणा लागीं हांव मागों ये स्वादीक जेजू. तुजें काळीज जावन आसा सर कुरपेची आनी पुण्याची सुकन्यांतली सर. तुजे कडेन न्हय जाल्यार आनी खंयसर हांव सोदूं. तूं जावन आसाय भंडार सर काकुळतीचें आनी उदारपणाचें. तुज्या पवित्र काळजाच्या बागलाक न्हय जाल्यार आनी खंय हांव बुडों. त्या बागलांतल्यान देव आमचे थंय येता आनी आमी देवा थंय वेता. तुजे लागीं देखून हे जेजूच्या काळजा हांव धांवोन येता. तुजे लागीं म्हज्या खंतींत म्हाका बुजवण मेळटा. दगदोणेच्या वेळार संरक्षण, कश्ट अनवारांच्या वेळार घटाय, दुबावांत आनी काळोखांत आसतना उजवाड. हांवें मागची कुरपा तूं दिवंक शकताय म्हूण हांव तिरसात मानतां. अजापाची गरज आसल्यार तें करूंक तुका सांगता. तुवें कुशी वेल्यार मात्र पुरो आनी हांवें मागल्लें सर्व म्हाका मेळिल्ल्या परींच. ये जेजू, तुजे लागचे उपकार जोडूंक हांव अदीक ना फावो म्हूण ओंपतां, पूण त्या खातीर हांव धैर सांडिना. तूं जावन आसाय काकुळतीचो देव. दुखेस्त आनी कालत्या काळजाक तूं इन्कार करिनाय. एक बिरमोतीची दिश्ट म्हजेर घाल म्हणून हांव तुजे लागीं परतां. म्हजें निर्भागपण आनी म्हजी अस्कतकाय पळयतना तुज्या मोवाळ काळजाक म्हजें मागणें आयकूंक एक वत्तायाचें कारण मेळटलें. तरी पूण हे पवित्र काळजा, कितेंय जावन तुजी जाप म्हज्या मागण्याक. तुका नमस्कार करचो, तुका तुजो मोग करचो, तुका नांव हाडचो इरादो, तुजी सेवा करचें मन हांव केदींच सोडिचो ना. तुज्या हुकमेंत हांव परिपूर्ण खाल जाता. हें म्हजें खालतेपणाचें विधान म्हज्या जेजू तूं दयेन ओपून घे. म्हजे थंय आनी सर्व तुज्या रसना थंय तुज्यो हुकम्यो जारी जावं दीत म्हूण खऱ्या काळजान हांव अत्रेकतां. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. या तेरसाच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व भक्तिकांचेर जेजूच्या पवित्र काळजाची धाराळ बेसावां आमी मागया. मरिये मायेच्या विनवणेन सर्वेस्पर देव सर्वांच्या कुटुंबांत सुख शांती समाधान आनी राज करून दी म्हणून आमी आतां सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता.
तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. काळसा ये जेसूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. काळजा तारोकाच्या केंडा प्रीतीन जळच्या. सदांच सरदयाळा आमचे जामोगाळा. सदांच सरदयाळा आमचे जामोगाळा. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा. आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.